देवाचे उतर ह्या नियाळ मालान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जेन्ना आमकां दुसरो कोण दुखयता, ओकमानायता, निरपराधी आसुनूय अपराधी आनी गुन्यांवकारी कोत्ता, तेन्ना आमकां बदलो घेवपाची चिंतना आनी ताळणी येता. आनी बदलो घेवपाची चिंतना, रागाची चिंतना मनांत आसतोच आमी गुलाम जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सूड घेवंक वो बदलो घेवंक मना कोत्ता. सूड घेवप हें क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे सारकें न्हय. जेजू क्रिस्त आमकां आपल्या सारकी जावंक आपयता. आपल्या दुखयतल्यांक ओकमानायताल्यांक जेजून बोगशिली आनी आपल्या कश्टा मरणा वरवीं खुर्सार मरोन पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आनी हेच नवें जिवीत आमी जियेली जेजूक जाय. कुरपेचें जिवीत आमी जियेली जेजूक जाय. आमकां जेजूच्या पातलावदारांक सूड घेवंक कसलोच अधिकार ना. सूड घेवचे बदलेक आमी मोग आनी बरेपण दाखोवंक जाय. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशाक कळटले, अशें जेजू म्हणटा. एपिक्टेतूस ह्या एका बरोवप्यान म्हणला, बदलो घेवचे परस बोगसणें अदीक बरें, कित्याक बोगसणें जावन आसा दुलोबायची खुणां. जेजू आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत सांगता, म्हजे कडसून शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, कुशाल राव.